जेरुसलेमाचे वाटेर जेजून शिसा लागी शिसपणाविशीं शिवाय हेर कित्या विशीं उलोवयेत? तुमचे मोदें तशें जायनाये म्हणली सुवार्तेंतलीं जेजूची उतरां सुवार्तेंतलें शिसपणाचें पंत आव्हान आमचे समोर दवरतात. सुवार्तेंत जेरुसलेमाची वाट जेजूच्या कश्टां मरणां आनी जिवनपणाची वाट तेंचायचे सुवार्तेंत सुरवेरच आनी पयलेंच जेजून सांगून दिलां. हे जेरुसलेमाचे वाटेर शिसपणाचे सवाल अधिकाराच्या सवालांत हायजॅक करूंक केल्ले प्रयत्न जेजून फुड केले. शिसपण म्हळ्यार जेजूनच पियोंक वेची काल्स पियोवचें म्हणून जेजून शिकयलें. अशें आसता जेजून आपल्या शिसपणाचें व्याख्यान स्पश्ट करून सोडलें. शिसपण संवसारी अधिकारीं परी हेरांचेर बलात्कार, जुलूम आनी हेरांक अडसून दरच्यान दाटापून ना. बगार सुवार्तेंत जेरुसलेमाचे वाटेर परत आनी परत व्यक्त जालां तशें शिसपण आनी अशें शिसांचें वर्तेपण सेवेची मनशां जावच्यांत, हेरांची सेवा चाकरी करच्यांत आनी हे खातीरच जीवच दिवच्यांत आटापलां म्हणलें सत जेजून उगडलें. जर जेजूची इतली शिकोवन लागशिल्ल्यान आयकल्ल्या शिसांक हें सत समजूंक कश्ट जाले तर आमकांय हें सलीस जावचें ना. मनशा पुती हेरांक आपले सेवा चाकरेक लावंक न्हय, बगर आपणेंच हेरांची सेवा चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवून पासत आपलो जीवच दिवंक म्हणून आयला. ही सुवार्तेंतलीं उतरां अधिकाराच्या आशेन वा आपणा पैकी कोण महत्वाचो म्हणलो अजेंडा मतींत आशिल्ल्या जेजूच्या शिसांनी जेरुसलेमाच्या वाटेर नियाळीचे पडलीं. हिंच उतरां आमी प्राजिताच्या काळार जेजूच्या कश्टां मरणां जिवनपणाचो मिस्तेर फूड करूंक प्रयत्न करतले आनी नियाळची पडटली.